कालच श्री देवी लहराईची जात्रा हांगा संपन्न जाली आणि जेन्ना होमखंड जालें त्याच्या उपरांत जी चेंगरीन हांगाचो काल इन्सिडंट जाल्लो आसा म्हणजे आयच्या दिसाक पडटा हो जे जितून 7-8 जाणांचो आमच्या गोंयकारांचो कोणाचो तर जीव गेल्लो आसा। आता हे जो जीव गेल्लो आसा पळय तांकां हांव फर्स्ट ऑफ ऑल गोवा फॉरवर्ड पार्टी आणि आमच्या अध्यक्षाच्या मार्फत तांकां श्रद्धांजली वायता आणि त्यांच्या फॅमिलीक त्यांच्या दुखान आमी सगळे जाण सामील आसा। म्हाका एकूच प्रश्न विचारपाचो आसा प्रशासकाक जेन्ना पळय आयज पेपरार व्हडले हे दिल्लेले आसा 1000-1500 हांगा पुलीस फोर्स हे केल्लेले आसा अशें अरेंजमेंट आसा तशें अरेंजमेंट आसा ड्रोन हे आसा पुलीस इको फोर्स आसा एम्ब्युलन्स इक्यो आसा जाल्यार त्यो त्या टायमार गेल्ल्यो खंय सर जेन्ना येदो व्हडलो इन्सिडंट जाता आणि ही गोंयची आमची सगळ्यात व्हडली जात्रा लहराईची ही म्हणटा ती सगळ्यात व्हडली जात्रा जाल्यार हांगासर तो अरेंजमेंट कित्याक करूंक ना जेन्ना ओल्ड गोवा जेन्ना फेस्तां आसा पळय थंयसर सारके बॅरिकेड्स घालून किंवा ते प्रिकॉशन घेवन तिकी सेक्युरिटी धरून थंयसर सिस्टमॅटीक जाले जाल्यार हांगा शिरगांवच्या जात्रेक कित्याक ना ते हांव ह्या माध्यमांच्यान आणि गोवा फॉरवर्ड पार्टीच्या वटेनच्यान हांव सरकारा कडेन आणि सरकाराच्या प्रशासकाचेरच हो सगळो हे फोडटा कारण ते सारखे समशेल अपयशी जाल्लेले आसा जो डीवायएसपी किंवा PSI जो आसलो पळय तो हांगा बसून कितें हांगा लिंबू सरबत पिवपाचें आसलें काय हांगासर ही रिस्पॉन्सिबिलिटी आसली पळय तेंची आसलेली हांव खरेंच सरकार कडेन मागता की हेंकां पयलीं हांगाच्यान चॅक करपाक जाय हेंकां हांगासर सस्पेंड करपाक जाय कारण रिस्पॉन्सिबिलिटी तेंची आसा कलेक्टर आसा मामलेदार आसा सबंद दीस आनी रात हांगासर बसले जाल्यार तेंच्यांनी कितें केलें हांगासर सरकार कितें करता आणि तुमच्या माध्यमांच्यान हांव सरकारा कडेन मागता आणि सीएमा कडेन मागता की जसो तूं अंतो तत्वाचेर जर म्हणटा पळय जाल्यार ह्यो फॅमिलीचे जे कोणाचे पळय हांगासर जीव गेल्लेले आसा पळय तांकां हांगासर इमिजिएट फायनान्शियली असिस्टंट जावपाक जाय आणि तांकां एक तर तेंच्या फॅमिलीक हांगासर गव्हर्नमेंट जॉब त्यांनी ऑफर करपाक जाय इमिजिएट हे पयलीं काम जावपाक जाय जर खरोच हो सीएम म्हणजे खरोच हो आमच्या राज्याचो जर राजा म्हणटा न्हय जाल्यार तेणी हे आतां पयलीं फर्स्ट ऑफ ऑल हे अनाउन्स करपाक जाय कारण हांगा निष्पाप लोकांची जीव गेल्लो आसा आणि हो जीव गेल्लो आसा पळय हेंच्या कारणां खातीर हे प्रशासक आसा पळय सरकारा खातीर हेंचो लोकांचो जीव गेल्लो आसा तेंच्यांनी हांगासर सारकें अरेंजमेंट करूंक ना हांगासर आणि तांकां हांगासर खरोखरच लुकसाण भरपाई मेळपाक जाय आणि जे पळय कोण रिस्पॉन्सिबल आसा आणि हे इन्सिडंट्साची एक तर ज्युडिशियल इन्क्वायरी जावपाक जाय इमिजिएट अनाउन्स करून ते कामाक लावपाक जाय आणि कोण गिल्टी आसा पळय तेंचेर एक्शन जावपाक जाय परत एकदा आनी तुमच्या मार्फत सरकार कडेन विनंती करता की जे कोणाचे हांगासर लुकसाण जाल्लेले आसा किंवा कोणाचे जे जीव गेल्लेले आसा पळय तांकां लुकसाण भरपाई विथ फायनान्शियल असिस्टंट प्लस तांकां गव्हर्नमेंट नोकरी ही मेळपाकूच जाय